हांव एक खुशेची गजाल, कारण खंय तरी आमकां लायटीचो म्हणजे एक सडन टायम जालो की 7 जाली की आमकां एक टायम आमची लायट मातशी फ्लक्च्युएट जाताली. तो विशय आमकां खूब हें जालो, कारण एसी जर ऑन करतलो जाल्यार सडन टायमा भितर आमकां लायट पावत नासली केन्नाच. सो ही तर आमी सरा कडेन जेन्ना फुडलें सांगलें तेन्ना सरान आमकां हें सांगलें की खंय तरी त्या ट्रान्सफॉर्मराची आनी खंय तरी गरज आसा. त्या गरजेक लागून आमी दुसरो ट्रान्सफॉर्मर हांगा उद्घाटन केल्लो आसा. सगळ्यांक हें म्हणजे कारण की खंय तरी आमकां कंटिन्युअस लायट मेळटली. तशेंच ह्या ट्रान्सफॉर्मराच्या सायड बाय सायड आमकां तुरीमरड गांवाक खंय तरी आमकां 3 फेज जी आमची लायट हें आसा ती आमकां कंटिन्युअस आमच्या आजोबा देवळा कडेन पर्यंत 3 फेज जाल्ली आसा. फुडें थोडे तेंगेलो विशय आसा म्हणटा तो स्ट्रीट लायटीचो, तोही विशय आमच्या प्रसादान हातीन घेतलेलो आसा. तोही तांकां सगळ्यांक आजोबा देवस्थान पर्यंत जो स्ट्रेच आसा एक 7 ते 8 खांब्याचो तो स्ट्रेच तेंगेलो स्ट्रीट लायटी उरलेलो आसा तोही जातलो. आयच्या ह्या उद्घाटना निमित्तान हांव सगळ्यांक पयलीं थँक्यू म्हणटा, कारण आमचे कालेकर सर आयज ते हांगा ना, कारण तेंच्यांनी हो हेजे एस्टिमेट केल्लो. तशेंच फुडें वयता आसतना आमचे अश्विन सर, कारण तेंच्यांनी हो कंटिन्युअस फॉलोअप केला. आमचे सुशांत सर आसा, कारण खंय तरी हे सगळे फॉलोअप आनी हे ह्या टायम पिरियडाक 2023 आमी खंय तरी पंचायतीच्यान रेजोल्युशन दिल्लें आनी आयज 26 पावल्या. ह्या 26 हेजें उद्घाटन जाता ही खऱ्यान मोठी गोष्ट आसा. आनी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, कारण भाऊचे, कारण खंय तरी एक फावर नासतना खंय तरी आमच्यो फायली इतली फास्ट मूव जायना. ताका लागून हांव सगळ्यांक पयलीं भाऊचे थँक्यू म्हणटा. आनी तुमी सगळ्यांनी एक मोठी ताळी मारची भाऊ खातीर, कारण खंय तरी डेव्हलपमेंटा बाबतींत खंय तरी सावड्डे खंयच फाटी ना. कितलेशे तुमी कामां पयली आसतली, आमच्या देवळां पयली आसतली, रोड्स पयली आसतली, कितलीशींच कामां भाऊच्या हातीन आनी सहकार्यान जाता. आनी भाऊक लागून आमकां खंय तरी एक बाबा खंयची फायल मुखार व्हरतलो जाल्यार खंय तरी हेल्प जाता. ताका लागून हांव भाऊकूय धन्यवाद म्हणटा. आनी तुमी सगळे आयज हांगा येयल्ले तांकां धन्यवाद म्हणटा. तुरीमरड आणि मानसायवाडा ह्या दोन्ही वाड्या खातीर आणि चड करून ह्या तुरीमरड वाड्या खातीर ह्या ट्रान्सफॉर्मराचे उद्घाटन समारंभाक आमचे मदीं हाजीर आसा आमचे लाडके आमदार, तसेच गोंया विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर, तसेच ह्या वाडाचो पंच प्रसाद गांवकर, तसेच अनिकेत देसाय, अजय बांदेकर, साईश, तसेच हेही आमचो सुशांत आणि अश्विन जय, तसेच आमचे गांवचे ज्येष्ठ सगळे नागरीक आणि पत्रकार. सांगपाचें म्हणल्यार चड जर क्रेडीट जर वयता तर ते म्हणल्यार अनिकेत आनी प्रसादाक वयता. कित्याक हे जो पाठपुरावो जो आसा तो प्रसाद आनी अनिकेत हे दोगांच हेजे पाठपुरावो करून जाता तितले बेगीन हो ट्रान्सफॉर्मर कसो जातलो हेजें तेंच्यांनी हें पळयलां. आनी एक म्हाका बरें तुमकां सांगून दिसता, कित्याक सरपंच म्हणून सगळी जबाबदारी म्हाजेर ना घालता. हांव अनिकेत जावं, अजय जावं, साईश जावं, प्रसाद जावं, आपली जबाबदारी जावं सरपंचाचेर घालप ना, पण आपूण स्वता जावन करपाचें काम न्हू तें करताले. कित्याक सगळी जबाबदारी म्हाजेर सोडले उपरांत हांव मागीर खंय तरी कमी पडपाक नाका अशें तेंचे सगळ्यांचे हेतू आसा. म्हणटकीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंच्यांनी काम केलां. हितून हें सहकार करता आसतना हांव मुद्दम करून सांगान भाऊचे आमकां आमदार म्हणून, तशेंच आमच्या गोंय विधानसभेचे सभापती म्हणून तेजे जर ते हितून अनिकेतान सांगले त्या प्रमाणे आमकां खंयचीच फायल मूव करतना खंयचेच आमकां केन्नाच डिस्टर्बन्स येवना. जाता तितली बेगीन फायली ज्यो आमच्या गांवांत करता आसतना काम केलां. मुद्दम करून हांव थोड्यो गजाल्यो जे बरें काम जाता तेन्ना आमी तेंचे मुद्दम नांव घेवपाचें. तर सुशांत ही आसा आनी आमचो अश्विन आसा, तेंचे खरेंच आमचे खातीर योगदान आसा. तेंचें काम आसा आमच्या वाठारांत. कित्याक जेन्ना थोड्यो गजाल्यो लायटीचे प्रॉब्लम जाता तेन्ना आमी केन्ना सडनली म्हणटा साहेब अशें जालां तशें जालां, हे लायट कित्याक मेळना अशें आमी एग्रेसिवान तेजे कडेन उलयता. पूण ते सगळे तेंच्यांनी मनान काळजान खरें तरी दवरून ते बाकीचे असले बरे कामाक ते आमचे बरोबर सदांच आमचे सहकार्य करता. तेन्ना तांकांय सांगता, कित्याक सगळे गोश्टी तेंच्याच हातीन आसना. तेजे वयरी खंय तरी लेवलाचेर लायट येतना आमकां शेल्डे टू पंटेमळ टू शिगांव आनी शिगांवच्यान मागीर कुळें आनी मोलें असो तेजो हें आसा आनी आमचे सगळे रानाच्यान वाठार येता आसतना आमी आतां उलयतालो 33 KVचो अंडरग्रावंड केबलिंगाचे हांव भाऊच्या मार्गदर्शनान गेला. पूण तेका खंय तरी मातशें मदीं ब्रेक लागता, मदीं वयता अशें चालू आहा फुडें फाटीं. पूण जाता तितले बेगीन आमच्या गांवांत सारकी सुरक्षीत अशी बरीशी लायट अशी आनी सगळ्या फेसिलिटी मेळटली अशें आस दवरता. आनी हांव भाऊचे आनी तशेंच डिपार्टमेंट तशेंच म्हाजे पंच वांगडी आनी तसो तुमच्या सगळ्यांचो गांवकारांचो सहकार सपोर्ट ह्या कामाक आमी जेन्ना मुखार वयता आसतना तुमचो सदांच सहकार सहभाग आमच्या आमदारा फाटल्यान आसचो अशी हांव तुमचे कडेन सगळ्यांक विनंती करता. आनी सगळ्यांक